बीजेपीच्या कोर कमिटीन मिटिंग घेतली. बीजेपीच्या कोर कमिटीन मिळून बीजेपीच्या कोर कमिटीन सांगला बाय 1st or 2nd week of December आम्ही ते सगळं इश्यूज क्लिअर करून घेतात. दे हॅव अंडरस्टूड वॉट द इश्यूज वेअर. दे हॅव अंडरस्टूड दॅट लॉट ऑफ थिंग नीड्स क्लिअरन्सीस. आणि जेन्ना अकाउंटेबिलिटी आमदाराची आनी मंत्र्याची आसता लोकांकडे तेन्ना एक क्लियर आसता की कामां जावपाक जाय जाल्यार ब्युरोक्रेसी फाल्यां ठप्प करून बसूंक शकना. ताज्या खातीर जितले विचार आशिल्ले ते ऑलरेडी मुख्यमंत्र्याक कन्वे केलेच. ताज्या बरोबर आमच्या तांच्या कमिटीकूय कोर कमिटीकूय सांगिल्लें आसा. तांणी फक्त टायम मागला अप टू द फर्स्ट 2 weeks of December to end. They promise that they will clear all pending issues, whether they are with finance or wherever. So you are satisfied now? Yeah. So you are satisfied? No, I have not started going. I haven't gone to the secretary. So you are still. See, we are accountable to the people and we are responsible to them. While a secretary बसून I should be able to do the job which is people believe that we should be doing. आणि आजपर्यंत राजकारणात येऊन जे प्रॉमिस केला ते करून दिला. समज करपाची ताक आसा आणि काम करून दिवपा जाय त्याला म्हाका दिसता तेन्ना जातलें न्ही. तितले पर्यंत आतां आय हॅव बीन मेड टू अंडरस्टँड लॉट ऑफ फायल्स हॅव स्टार्टेड मूविंग which we have taken up as issues, and there is no illegality in anything. Very legal, very clear. Tendencies cannot be kept when they are priorities. So when these files stopped moving, sir? From when? From the time CM had this the health condition problem? म्हणलं मला पाठी सांगला मला 3 महिने 3-3.5 महिने चालला म्हणे आता 3-3.5 महिने पयलीं सारकें आशिल्लें. कितें जाता पावर करप्ट्स. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. कोणाक नुस्तें मारलें? ते तुमी सगळं खबर काडपा जाय. मुख्यमंत्री घरान आसतकच मुख्यमंत्री ना म्हणून ताचो फायदो कोण घेवंक शकता हें हांवें सांगपाची गरज ना. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आर डुईंग देयर वर्क. सो डिलिव्हरीज आर रिक्वायर्ड.